नमस्कार। तुमका सगळ्यांक श्रावण महिन्याची उर्बेभरीत परबी। श्रावण हो सैमाचो पावसाळ्या उपरांत जाता तो उत्सव म्हळ्यार श्रावण उत्सव। हिंदू पंचांगा प्रमाण आषाढ महिन्या उपरांत येता तो श्रावण, एक शुभ आणि पवित्र असो महिनो। श्रावण महिन्याक हिंदू धर्मान खूप महत्व दिला। श्रावण हे नाव ह्या महिन्याक कशें पडलां ते आता आमी पळोवया। तशेंच उपासांचो राजा म्हणटात। ह्या महिन्यान गोंयान तशेंच महाराष्ट्रांत संक्रांत, नागपंचम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, श्रावणी सोमार, मंगळागौरी ह्या सारखे वेगवेगळे सण व्हडा उमेदीन मनयतात। ह्या वेळार सवाशीण बायलां तशेंच आंकवार चेडवां वेगवेगळे उपास करतात।
सवाशीण बायलां मंगळा गौरीची पुजा व्हडा भक्तिभावान करतात। ह्या म्हयन्यान सप्तकाच्या सगळ्या दिसांक हरशी परस मातशें अधिकूच म्हत्व फावो जाता। श्रावणाच्या पवित्र म्हयन्यान बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार आनी शेनवारा ह्या सगळ्या दिसांची त्या त्या देव सावार येता। आळू, तेरें, निरपणस आनी खासा पावसान जावपी अळमी आसूं, ह्या वेळार सणा परबांक वेगवेगळी गोड जिनसां करतात। मणगणे, पायस, सोजी, पातोळ्यो, गोड पोळे, मुटले आनी वेगवेगळी गोड जिनसां खावंक सगळे लोक चार सैम आनी सप्तरंगी मळब ह्या सैमीक वातावरणान जावपी दर एक सण आनी ताचे महत्व सांगपी श्रावण सरी ही कार्यावळ अशीच म्हयनोभर चलतली। ती पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।